न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना काणेकर तुमकां येवकार दिता। आयच्या दिसा कितें म्हत्वाचें घडलें जाणा जावन घेवया आमचे न्यूज एंकर्स, सब एडिटर्स आनी रिपोर्टर्सां कडल्यान। आयज गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांची 114वी जयंती। तांकां अभिवादन करून आयच्या ह्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हाक सुरवात करया। सगळ्यान पयलीं या सुशांत गावस हाचे कडेन। BEC बिझनेस ॲडवायझरी कमिटीची आयज विधानसभेत मिटींग जाली आणि हे मिटिंगेत विधानसभेचे कामकाज आहा ते कितें आसतलें हे निश्चित जालें। विधानसभेच्या ह्या बसके वेळार विरोधी जे आमदार आसले तांच्यांनी वेगवेगळ्या विशया वयल्यान वाद घातलो। त्यांचो पयलो विशय आसलो तो विधानसभेत जो तांकां वेळ मेळटा तो वाडोवन दिवचो म्हणून। जो टोटल तांकां उलोवपाक 2 वरां दिल्ली आसात ती तांकां पावनात खंयचो वेळ वाडोवन दिवचो ही गजाल तांच्यांनी सभापतीच्या कानार घातली, पूण तांकां वेळ वाडोवन दिल्लो ना। दुसरी एक म्हत्वाचो विशय आसलो की तांचो की जी बिलां विधानसभेत येतात ती तांकां 48 वरां पयलीं दिवची अशी तांची मागणी आसली। ही जी तांची मागणी आसा ती सभापतीन मान्य केल्ली आसा। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। आयज बिझनेस एडवायझरी कमिटीची मिटींग आशिल्ली। ह्या मिटिंगेंत साबार विशयांचेर चर्चा जाली। हे विशीं सुशांतान सांगला। सविस्तर 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची। आतां या ऐश्वर्या कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आपोवया। गोंयांत चोरयाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। दोगा चोरांनी मडगांव टेंबिराय ह्या वाठारांतल्या बस स्टॉपार रावपी एके बायलेचे सुमार 1.25 लाख रुपयाचे मंगळसूत्र फारयले। उपरांत तिणें वचून पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट केलेली आसा। सद्या ह्या चोरांचो सोद सुरू आसा। ही जी बातमी तुमी CLPM लायव्ह बुलेटिनाक पळया। तशेंच दुसरी जी बातमी नव्यान बांदिल्ले जे SGPDचे मार्केटाचे सद्या अवतिकाय जाल्लेली आसा। थंयसर जी गटारां आसा तितून सगळे थर्माकोल बीन पडलेले आसा आनी थंयसर गटारां ती क्लीन करूंक ना। ताका लागून थंयसर जे उदक आहा ते सगळे मेन रस्त्यार व्हांवता। ताका लागून जे यो वच करता पळय तांकां ह्यो त्रास सोंसचो पडटा। तशेंच ह्या त्रास सोंसचो पडटा तेंच्यांनी एकदां कंप्लेंट बी केलेली हेजेर। तर तेंचें अशें थंयचें म्हणणें आसा की थंयसरले संबंदीत जे अधिकारी आसा हे सगळे जे पळयता सगळे कामाचे तेंचे पुराय दुर्लक्ष केलां। ही जी बातमी तुमी CLPM लायव्ह बुलेटिनाक पळया। आनी तिसरी जी बातमी म्हणजे फाटल्या दिसांनी मिनाच्या येरादारी वयल्यान जे सेजाचे जे वर्क आसा तेंच्यांनी आंदोलन केलेलें तेन्ना जे ट्रकार तेंच्यांनी अशें म्हटलें की तेंकां आपले अपशब्द वापरले। बट ताका लागून ट्रकारान तेंच्या विरोधात कंप्लेंट केली पुलीस स्टेशनान। बट ते म्हणटा की समज अशें आपणे अपशब्द कितें वापरला कितें उलयला जाल्यार तुमी प्रूव करचें म्हणटा, बेश्टी कंप्लेंट करची न्हू। ही जी बातमी तुमी CLPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। ऐश्वर्यान 3 बातम्यो सांगल्यो। त्याचे विशीं एक म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार आयज एका बायलेचे बस स्टॉपार राविल्ले कडेन मंगळसूत्र फरायलें। देखून तुमी खंय भोंवताना म्हणजे शिटूकसाणेन वागचें अशी आमी मागणी करता। तर फुडें ह्या उत्तेजा कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आपोवया। पयली अपडेट म्हळ्यार भाऊसाहेब बांदोडकराची आयज जयंती आसली आनी ते निमतान आमदार मायकल लोबो एका कार्यावळीक गेलो आनी थंय ताणें एक स्टेटमेंट केलें। ते म्हळ्यार भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरू केल्ल्यो शाळा चालूच अशें उरपाक जाय जाल्यार सगळ्यो प्राथमीक शाळा खंय इंग्लीश माध्यमांतल्यान करप गरजेचें आशिल्ल्याचें अशें विधान ताणें केलेलें आसा। आनी ताका मुख्यमंत्र्यान परत जाप दिल्लेली आसा ताच्या स्टेटमेंटाक की सरकाराची पॉलिसी आसा ती क्लियर आसा अशें मुख्यमंत्र्यान ताच्या स्टेटमेंटाक परतून जाप दिल्लेली आसा। आनी दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार
अमित पाटकरान एक स्टेटमेंट केलं की रिव्होल्युशनरी गोवन्स ही भाजपाची बी टीम न्हय जाल्यार ते भाजपाचे अलायन्स पार्टनर असो स्टेटमेंट केल्लो आसा तेणी आनी तांच्या क्रांतीचो फायदो खंय लोकांक जायना तर भाजपाकूच जाता अशें तेणी आनी मनोज परब अशे हालींच जे गोंयान विशय घातले ताचेर कित्याक उलयना असो प्रश्न अमित पालेकरान केला आनी ताका जो आरजीचो आमदार जो विरेश बोरकर आहा ताणी ताका रिप्लाय दिला की अमित पालेकरान स्वता पयलीं आपल्याचेर लक्ष दिवचें आनी उपरांत दुसऱ्यांचेर विधानां करचें अशें तांणी ताका जाप दिलें. आनी तिसरी बातमी आहा ती म्हळ्यार लालाकी बस्तीचेर आसा ती म्हळ्यार रमजान आसूं वा हेर कितें लालाकी बस्तीचें तें डेमोलिशन जें जावपाचें आसा तें जातलेंच म्हणून थंयचो थळावो आमदार तशेंच मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी एक म्हत्वाचें विधान केल्लेलें आसा. आनी चवथी बातमी जी आसा ती म्हळ्यार आतिशी आसूं वा अंजली गोंयान येवन आपल्याक जाय ते उलोवन वयतले पण आमी युनायटेड ऑपोजिशन हे सदांच एकठांय आसतले अशें विधान आमदार वेन्झी व्हिएगस हांणी केल्लेले आसा. तर ह्यो चारूय बातम्यो तुमी आयच्या साताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. उत्तेजन 4 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा. फुडें या दिप्ती कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा पळोवया. मडगांवाचो खाजगी बसींक लागून मडगांवां सद्या खाजगी बसींक लागून ओल्ड मार्केट जें आसा थंय ट्रॅफिकाचो बरोच त्रास जाता कारण थंय जो जागो आसा तो नो स्टॉप झोन आसा आनी हाचे पयलीं थंय तक्ते लायिल्ले आसा तेवूय बी गायब जाल्ले आसा असो आरोप जो आसा तो नगरसेवक विटोरियो ट्रेवासो हांणी केल्लो आसा. थंय प्रायवेट बसी येवन थांबतात प्रवाशांक लागून आनी ताका लागून थंय सर्कला कडेन सिग्नला कडेन खूब ट्रॅफिक जाता. देखून आतां हाच्या फुडें ही जी समस्या आसा ती सुटावी करपा खातीर थंय ट्रॅफिक पुलीस तैनात करपाची ताणें मागणी केल्ली आसा. तशेंच आनी एक अपडेट म्हळ्यार फाटल्या 3 वर्सांत राज्यांतल्या 4 धरणांनी अंदू उदकाचो सांठो जो आसा तो चड आसा. तातूंत साळावले, हणजुणे, पंचवाडे आनी गावणे ह्या धरणांचो आस्पाव आसा. तर तियारी, आमठाणे आनी चापोली धरणांच्या उदकाचो सांठो जो आसा तो कमी आसा. आनी ह्या विशींचो जो सविस्तर रिपोर्ट आसा तो तुमकां गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटलो. आमी पयल्या फाटल्या सप्तकांत उसगांवां एका 5 वर्सांचे चलयेचो निर्गुणपणान खून केल्लो आसा. ही धक्कादायक बातमी आसा. हे फाटभुंयेर हो खून जो आसा तो अंधश्रद्धेंतल्यान जाला अशेंय म्हणटात. हे फाटभुंयेर गोंयांत अंधश्रद्धा म्हणजे विरोधांत कायदो करचो अशी मागणी एक्टिविस्ट रमेश गांवस हांणी केल्ली आसा. तांचें कितें मत आसा हे साताच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान तुमी मुजरत पळोवचें. फुडें ऐश्वर्या कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा पळोवया. म्हापशा नगरपालिकेन फाटल्या 4 वर्साचो म्हळ्यार 2021 सावन प्रलंबीत आशिल्लो नितळसाण शुल्क वांगडाच एकठांय करपाक सुरवात केला. देखून हाका लागून वेपारी तशेंच लोकांचे आर्थीक भार पडटलो अशें म्हापसा वेपारी संघटनेचें म्हणणें आसा. देखून आज तांणी म्हापसा वेपारी संघटनेन हे विशीं म्हापसा नगरपालिकेक निवेदनपत्र सादर केलें. तशेंच पणजे फाटल्या म्हयन्यांत टॅक्सी पार्किंगाचेर बंदी घातिल्ली आनी टॅक्सी चालकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. टॅक्सी चालकांक येवपी अडचणीचो सुटावो करपा खातीर आज ऑल गोवा टॅक्सी ड्रायव्हर्स युनियनान उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक निवेदन सादर केलें. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. तर ह्यो आशिल्ल्यो आतां पर्यंतच्यो कांय म्हत्वाच्यो बातम्यो. आनीकूय बातम्यो तुमकां साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:30 वरांचेर आमचे टॉप 25 लायव्ह आसता. तातूंत आमी गोंयांत धरून भायरूय कितें चल्लां हें तुमकां दाखयता. तेंय तुमी मुजरत पळोवचें. इतलें म्हणीत हे न्यूज रूम अपडेट्स लायव्ह हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हिरण्येश आडाळकरा सयत हांव संजना अंजनकर. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.